मायनींग एफेक्टेड पीपल आसा तेन्ना हांव पुण्य कवथमले मिनरल ब्लॉकाक स्टार्ट करपाक फूल सपोर्ट करता. गेली 12 वर्सां जाली मायनींग बंद आसा आनी आमी सामके हे जाल्ले आसा, एफेक्ट जाल्ले आसा. तेन्ना जे कामगार आसा पयलींचे मायनींगचे तांकां बीन हेंच्यांनी घेवपाक जाय कामां. लोकल आहा तांकां काम दिवपाक जाय. तशीच जी शेतां बीन बंद पडलेलीं आसा ती तेंच्यांनी चालू करपाक हातभार लावपाक जाय. पर्यावरणाचो समतोल राखून सगळें मायनींग चालू करचें. जे रुद्रेश्वर देवस्थान आसा ते 46 मिटर अंतराचेर आसा आनी ताका तेकून हरवळे वॉटरफॉल आसा. हरवळे वॉटरफॉल पेरिफेरीक येता आनी पेरिफेरीक येता आसतना ताजो इम्पॅक्ट जो वॉटर बॉडीचेर जाता तो विशय खंयच कन्सिडर करूना. तांणी देवळा बद्दल फक्त देवूळ आसा म्हणून सांगला, ते बिल्ड केले म्हणून सांगला. पण एक गजाल अशी आसा की देव रुद्रेश्वर जो आसा तो स्वयंभू, इट वॉज सेल्फ क्रिएटेड, इट वॉज फाउंडेड. टेम्पल इज पांडवकालीन जे आसा ते पांडवकालीन देवूळ ते. हिंदू धर्मा भितर ताका महत्व आसा कारण जे शेवटची कार्य जाता मरणा उपरांत ती थंय जाता आनी त्या विशयाचेर खंयच ह्या रिपोर्टान सबरीन टच केले ना. Not be that JSW is Jindal company is coming and just taking off the mine and as far as soon as they can and magi suddenly it should not stop. That is my first thing. It should go for at least one generation with the proper employment. आमच्या गावात मॅक्झिमम बेनिफिट गावचे. बेनिफिट म्हणजे कितें एम्प्लॉयमेंट घ्या, ट्रक डिपेंडंट घ्या, सगळे बेनिफिट गावचे.